भारी इंटरेस्टिंग टॉपिक आम्ही हे समुद्र मंथनाचे विषय डिस्कस करचेर आसा आणि आता तें चलता आसा कुंभमेला ताजी परवा वटू हे डिस्कशन कनेक्टेड आसा. सो आम्ही नेक्स्ट एक 45 मिनिट्स हे समुद्र मंथना विषय आणि ताजे निर्भर ताची कनेक्टेड जोडसून अशें ते सिद्धांत कसं ना ह्या पुरा विषय आम्ही पळोवया. सो पुराजना स्वागत आसा तुमकां तुमकां पुराजना प्रणाम करून तुमगेले आशीर्वाद घेवन हे सेशना मुखार सरता. किंचित रूपारी सेव करता तुम्ही भाग घेतिल्ले आसा. सो हे प्रार्थना करून मुखार सुनोवचें. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिद्वासना व्रजवतु वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमितं तत्राधराना परः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो आम्ही हे भागवतम आजतुकून हे आठ्ठा स्कंदा येवची समुद्र मंथनाचे. सो आम्ही भागवतमाक प्रार्थना करून आणि मुखार सुया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. शृण्वतां स्वकथा कृष्णं पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदीयन्तस्तो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी. सो हे समुद्र मंथनाचे आम्ही हे देवा लीला पळोवचे आसा. कोणाक गोतस की कसं कनेक्शन आसा म्हणून कुंभमेला वाटू कोणाक अनम्यूट करून सांगता जाल्यार सांग येता. और चॅट बॉक्स घालका जाल्यार घाल येता. हे कुंभमेलाचे न्ही समुद्र मंथनाचे कनेक्शन कसं आसा काणी गोतस की कोणाक. अनम्यूट करून सांगायचे आपल्याला कोणाक कॉन्ट्रीब्यूट करूंक गायले. हरे कृष्णा. सांगत आसा की हे समुद्र मंथनाचे अंत दोखून अमृताचे ते कुंभ म्हळ्यार कलशू तांतू अमृत भायर आयिल्लें म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी तेंची तांतू काणी सांगिल्लें आसा हें देवालें लिहिलें तूं की हें अध्याय हें खंयचे म्हणटा ती पंचा अध्याय देखून 11 अध्याय ते ही काणी येता भागवतमाच्या 8 स्कंदांत. आणि तांतू हे स्कंद पुराणांत सांगिल्लें आसा की हे देव आनी असुर तांगेले
संग्राम तांगेले युद्ध जाता आसतना लास्ट पॉइंटार येता. जयंत म्हणून एकलो आसता, तो इंद्राल पुत्र असतो तो कसं करता हे कुंभ घेऊन धांवन वता म्हणटा युद्धा वेळार एकडे तेकडे धांवता म्हूण आनी असूर तागेल मागशी धांवता ती तागेल्या कोण घेवच्या कितें. तो मस्त सकट लढाई जावचे आसा ते आमी कसं कसं जाता त्या पुरो आमी हे सेशन्स पळोवया. जाल्यार तें लढाई जाताना 12 दिवसां लढाई जाताना तेन्ना असल असल टाइम येता 12 दिवसां एक बार दिवसान तांगे लढाई जाताना की जयंतू वचून ते चार जाग्यार एक एक पंता ते कुंभ दवरता खंय ते कुंभ चार जाग्यार दवरता. ते चार जाग खंय आसा म्हूण कोणाक गोतस की खंयचे एक दोन जागो खंय दवरलेले कुंभ. वाराणसी, नासिक, हरिद्वार, हे प्रयागराज. करेक्ट करेक्ट. सो आनी ते चार जाग आसा गोदावरी न्हंय नासिकांतू, मागीर मागीर उज्जैनांतू शिप्रा न्हंयतू मध्य प्रदेशांत आसा, मागीर गंगेस हरिद्वारांतू आनी त्रिवेणी संगम अलाहाबाद. हे चार जागेर हे कुंभ ताणें दवरलेले म्हूण सांगिल्लें जयंतान. आनी एवरी टायम तांगे लढाई जावन ते कुंभ उकळटाना ಸ್ವಲ್ಪ तांतूल ड्रॉप्स म्हणटात पळय ಸ್ವಲ್ಪ तांतुलें थोडें अमृत थंय त्या जाग्यार पडता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तेका सांग की एक ज्योतिष शास्त्रानुसार तेका सांग ते पुरो ग्रह ते एक समयार येता ती तेन्ना तेंचे अमृत ते आपास ते उद्भव जाता ह्या जाग्यारी म्हूण सांगिल्लें आसा. ताका आज एक आतां आमी पळयता कितले की हजारो लक्ष कटल्यान करोडो कटल्यान जण सांगेता की हे समया वेळार ते स्नाना खातीर वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी त्या कॅल्क्युलेशना लेकार ते संग्रामांत ते टायम जालेले त्या लेकार ते 12 वर्सां एक पंता ह्या स्थळार पुरा ते कुंभमेळाचें आयोजन जाता म्हूण पळयत आसा. आनी हे मागीर आमी पळयता की हे आयोजनांतू हे पुरापशी व्हड विशय म्हळ्यार तांतू हे प्रयागराज हाचे खातीर आनीकय ते एक व्हड सांगिल्लें आसा की त्रिवेणी संगम म्हळ्यार ते एक मोक्ष मेळचे तसलो तो जागो. आनी कितले की वर्स दोकून ताजी हिस्ट्री पळयल्यार केन्ना म्हूण ते ट्रेस करूं जायच ना की कितले की काळ दोकून थंय जन येतात थंय ते स्नान करचें म्हूण. प्रभुपाद स्वामीन सांगचें आशिल्लें की आमकां व्हड विशय म्हळ्यार तें स्नान करचें न्ही मात आमी देवाल भक्ती मागून घेवका ते स्थळार वचून देवाले आमकां चांग रुपारी भक्तीची भावना आमगेल्या मनांत येवो त्या लेकार सांगता म्हूण तांणी सांगचें आशिल्लें. कुंभ मेला म्हळ्यार निजावन आमी तें आध्यात्मीक ज्ञान प्राप्त करचें तें एक आनी ताचें कसन ताचें एक प्रयोजन तें आमी पळोवका म्हणून. म्हळ्यार कुंभ मेला एक लेकार पळयल्यार सत्संगाची आनी तांतू देखून ते आमकां आध्यात्मीक विशय आमकां प्राप्त जाता. कुंभमेला वचचें देवाल ते एक भावनेन की देवाल भक्ती जावका तो एक व्हड विशय म्हूण पळयत. ते स्नान करचें तो आसा जाल्यार ते देवाले भक्ती मागून घेवचें त्यांची एक व्हड विशय म्हूण. सो आमी एक प्रकारान केन्ना आमी सत्संगांत आसता ती तो एक लेकार पळयल्यार ते कुंभमेला आसल्या म्हणकेची कसं जाल्यार की आतां आमी एक संडे इवनिंगांतू पुराचे नोट्टू मेळनू आतां कशें की एक देवाल विशय उलयता आसा आयकता आसता ताजी कशें की एक प्रयास करता आसता ती हे आमी एक प्रकारान कुंभची कसं जाल्यार की आमी देवाल स्मरण करूं प्रयत्न करता आसत देवाल विशय आयकता आसता ती. सो हे आमी सांगल्या म्हणके कुंभची सत्संग म्हळ्यार कुंभची. सो त्या लेकार आमी पळयता म्हूण. आनी प्रयागराज ते स्थळ क्षेत्राचे एक मस्त महिमा आसा. सो तें क्षेत्र म्हळ्यार तें इतले काळ पूण तें प्रयाग म्हळ्यार व्हड व्हड यज्ञ जाल्लो जाग तो म्हळ्यार ब्रह्मदेवानच थंय व्हड सकट यत्न केलेलें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. हे तीन न्हंय गंगे यमुना आनी सरस्वतीन ते मेळचे जागो त्रिवेणी संगम त्रिवेणी म्हळ्यार ते वेणी बांदितात पळय तशी हे तीन न्हंय थंय येवन ते मेळटा ती ताजे खातीर ते त्रिवेणी संगम म्हूण. यमुना गंगे आनी सरस्वती अंडरग्रावंड आसा आमी थंय ते मेळचे आमी तो जागो म्हूण. आनी हे पुरा न्हंयची ही सरस्वती गंगे हांगेलीची यमुना हाची महिमा आसा त्या तांणी तेग जनान ओट्टू मेळचे जाग म्हळ्यार ताचे आनीक एक व्हड विशय म्हूण सांगिल्लें आसा.
वराहा पुराणांत वय असता म्हळ्यार फुडें काळ दोकून तो एक जागा एक महिमा आसा. वराहा पुराणांत वय सांगतात की प्रयागांतूची आसा ती त्रिवेणी म्हणून. त्या टायमार दोकून त्या स्थळाचे महिम सांगिल्लो आसा. आणि थंय कोण थंय ताचे त्या स्थळार स्नान करतात ताची महिमा आसा. ताका प्रयाग राज म्हणून म्हळ्यार ते पुरा तीर्थक्षेत्राचे राय म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि ब्रह्मानय तें सांगिल्लें आसा एक पंथ तांगेले तूं पुराणांत येता प्रयाग यस्य प्रवेशेषु पापम नाश्यति तत्क्षणम म्हणून. म्हळ्यार ते प्रयागाचे उडगास काडल्यार वय थंय मनारी देहान कशी प्रवेश केल्यार वय पुरा पाप नाश जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि मस्त सकड ऋषी मुनी त्या स्थळार पाविल्ले आसा ती. चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद महाप्रभू मस्त सकड भक्तजन व्हड जन थंय पाविल्ले आसात. आतां आमकां पुरा जना वच्चे साध्य आसा खंडित ना जाल्यार ह्या शास्त्रांत सांगिल्लें आसा की प्रयागराजाचे ते क्षेत्राचे महिमा ते स्तोत्र म्हणल्यार वय थंय ते क्षेत्राची ती महिमा आमकां पावता आणि स्नान केल्या मणकेची म्हणून. सो हें एक स्तोत्र आसा प्रयागराजाचें. आमी 3 पंथा रिपीट करूं येता. हें आमी आयचे सेशन चर्निंग ऑफ द मोशन हाजे स्थळा टू कनेक्टेड आसा. सो ताचे क्षेत्राचे महिमा उडकास करून आमी मुखार वचुया. हांव सांगता तुमी अनम्यूट करता म्हणना जाल्यार तुमी रिपीट करूं तें. त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्. त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्. त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयतटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्. आम्ही समुद्र मंथन चर्निंग इंग्लिशान चर्निंग मंथन म्हणटात. हें हें आमी 8 स्कंदाचे आमी सांगिल्लें हें 5 दोकून 12 अध्याय तें हें भागवतमांतू हें देवा लील येता. आनी हें एक प्रकार पळयत भागवतमाचें खंयचे एक लिला विशय पुरापशी चड चॅप्टर. नॉर्मली आमी भागवतमाचे विंगड पुरा लिला पळयल्यार 2-3 अध्याय आसता जाल्यार हें लिले खातीर 8 अध्याय दिलेले आसा. आनी हातूंत मस्त सकड हें लिलेन तूं पळयत भागवतमान तशी विंगड सकड थिम्स आसा ती कसन कॉन्सेप्ट कसन ते पुरा विशय आसा हें पुरा हें लिले भितर आसा म्हूण पळयत. आणि म्हळ्यार एक व्हड एक देवा लील हा हे समुद्र मंथनाची. श्रीधर स्वामी आणि मस्त सकळ शास्त्रात बरयलें तांणी सांगिल्लें आसा की तांणी तांगेल विशय सांगता ती की एक सान फातरान समुद्राक मंथन करचें जाता म्हणून. केन्ना एक मंदार पर्वताक समुद्र मंथन करचें जाय न्ही मागीर एक सान फातरान करूं जाता. तशींच तांणी सांगता ती श्रीधर स्वामी सांगतात की हांव एक सान व्यक्ती हांव ह्या भागवतमाच मंथन कशी करचें हातूंत देखून काणू कसं सांगेत तुमकां. खंयचे खोड पर्वता करूं जायना जाल्यार तांणी प्रार्थना करता ती की देवा तूं शक्ती दिल्यार तूं कशी तें पर्वता शक्ती दिवन तें मंथन जालें तातूंत. तशींच त्या प्रकार म्हाका हें भागवतमा विशय सांगताना तूं शक्ती दी. तांतो भागवता देखून आशिल्लो कसं तो एक विशय आसा ते सांगचे तशें जावं म्हूण तांणी सांगचें. सो एक प्रकारान आमी केन्ना ते भागवतमा विशय भागवत आयकता ती भागवत वाचिता ती तांतू 18,000 श्लोक आसा ती भागवतमांतू. आणि कितलेकी सकळ अर्थ काण घेवेत तांतू कितलेकी सकळ अर्थ काड येता. सो हें भागवत वाचून तांतू ते मना व्हरून ताचे अर्थ काडचे ते एक मंथनाची म्हूण सांगिता. मंथन म्हळ्यार कसं आमगे घंटूचे म्हळ्यार आमी सांगतात पळय ताका घंटून तांतू देखून लोण येता. म्हळ्यार कशें की एक खंयचे एक विशय घंटिता ती ताचे मंथन करता ती म्हळ्यार तांतू देखून कशें की एक श्रेश्ठ विशय भायर येता. ताक घंटील दिसता तांतू देखून एक लोण येता म्हूण पळयता. तशींच आमी भागवतमा वाजिता ती आयकता ती आणि ते एक घंटिता ती एक लेखारी तेन्ना कसं न्हय ते मस्त सकळ काणी आमी पळयल्यार भागवतमांतू आमी आयकली ती सांजचे डू देखून असल कसं न्हय काणी प्रल्हाद जाली ध्रुवाली हे पुरा भागवतमाला आशिल्ली काणी आमी मस्त सकळ एक प्रकारान आयकली आयकून गोतस हें पुरो विशय. भारतांत सादारण म्हणटा पुरा कोणी एक
धर्मारचोलचे एक परिवारच म्हळ्यार असल पुरा काणी आमी आयकता ती घडघड सांगता ती, और इवन टीव्ही सिरियल्सांतू असल पुरा काणी पुरा पळयत आमी. मात आमी केन्ना वाचिता ती हे भागवतम विंगड रुपार एक ताची डीपर मिनींग अंडरस्टँड करचे एक प्रयास करता ती, तेन्ना ते चर्निंग म्हणून येता. एक भागवतमाचे मंथन जाता आनी तांतू कशी लोणी कशी ताका देखून लोण येता ते घंटील्स येता, तशींच आमी भागवत वाचून ताचे एक अंडरस्टँडिंग करचे प्रयत्न करता ती, त्यातनं कसं भायर येता की आमगेले भितरी एक ताची मना वता आनी एक आकर्षण जाता देवाले खातीर, देवाले भक्तां खातीर ते वाडून येता. सो हे समुद्र मंथन भागवताचे मंथन एक प्रकार आमगेले हृदया भितरीची हे एक मंथन जाता म्हूण सांगिता. कसं जाल्यार भक्ती म्हळ्यार कसं ना, भक्ती म्हळ्यार निजान आमगे हृदयाचे मंथन जावचेची, आमगे हृदया भितर घंटिल्या म्हणकेची भक्तीच पुरा हे प्रयास करचे म्हळ्यार भक्तींत वचचे. कसं जाल्यार की आमगे हृदय म्हळ्यार आमी दोन लेखार पळयता, एक तर आमगेले तें बायोलॉजिकल हार्ट, तेंचे आमी मेडिकली पळयतात पळय ते हार्ट, की तें ब्लड आमगेले पंप करता आनी तें तें एक हार्ट. मात दोनीच हार्ट म्हळ्यार आमी एक लेखार पळयत की आमगेले तें पुरा इमोशन्स तांतू पुरा भावना, हे हृदयांत भावनस म्हणटात पळय, त्या लेखार आमी हृदया विशयी सांगता ती हार्ट इज द सीट ऑफ इमोशन्स म्हणून, म्हळ्यार ही पुरा आमगेले तें एक इमोशन्स हृदया भितर आसता म्हणून. आनी तांतूची देखून ते हृदयपूर्वक आमी प्रिती करतात अशी आमी सांगतात न्हू. सो आमगेला हृदय वय पडलेल्यार एक प्रकार समुद्राची, तांतूय कशी समुद्रांत पाळ येता आसता आमकां ताका मोजूचे येतवे पाळ काउंट करचे येतवे कितले पाळ येतात म्हूण समुद्रांतू पाळ येता आसता पळयल्यार वेव्ज येता आसता ती, तशीच आमगेले हृदया समुद्रांतू मस्त सकळ विषय म्हणटा आपण आशा येता आसता, इच्छा येता आसता, एक इच्छा जलसिता अनेक इच्छा, एक जलसिता अनेक इच्छा, मस्त सकळ सांसान इच्छा आसच्या पुरो सकळ होड इच्छा आसच्या पुरो, कशी वेव्ज होड सान आसता तशीच आमगेली हृदया समुद्रांतूय मस्त सकळ इच्छा येता आसता म्हूण सांगितलं. आनी आमी हृदया समुद्राचे मंथन केल्यार तांतू देखून छान पुरा विषय भायर येतली. आमी केन्ना भागवत आयकता ती भक्ताल ओट्टू आनी स्मरण करचे प्रयत्न करता देवाक, तेन्ना ते आमगेले हृदया समुद्राक आमी मंथन करतात पळय, तेतले देखून ते एक चांग चांग विचार भायर येता ती आत्मोद्धार जावं तसले विचार भायर येता ती म्हूण हे हांवें एक अंडरस्टँडींग करूं. सो आतां आमी हे सेशन आनी मुखावेल सेशनांतू आमगेले हृदया समुद्राचे मंथन करुया. हे भागवतमांत आशिल्लो हो विशेष पुरा हे बरयलेलो आसा, देवान सांगिल्ली लिला ताचे विशयी मना व्हरून मंथन करुया आनी ताचे फलस्वरूप आमगेले हृदयाचे भितर एक मंथन जावन आमकां चांग रुपारी चांग विचार येवन भक्तीन मुखार सुन वचतसले भाग्य मेळका म्हूण तशी विचारान आमी हे सेशनांतू मुखार सुन वचया. तशींच आतां एक पळयलां पळय चांग आनी वायट, गुड वर्सेस इवल, हे आमी पळयत की हे एक प्रकार ते देव असुर हे संग्राम म्हणटात पळय, एक चांग जन आसता ती, एक दुष्ट जन आसता ती, हे एक चलता आशिल्लो विशय केन्ना आमगेले हृदया भितर पळयल्यार आमकां एक चांग विचार आसता आनी एक एक विचार चांग आसना आमगेले हृदया भितर. तो आमगेले कशी देवाल आनी असुराल केन्नाय एक युद्ध चलता आसता, आमगेले हृदया भितर एक चांग विचार, एक दुष्ट विचार और वायट विचार हाजे एक युद्ध आमगेले हृदया भितर चलता आसता म्हूण पळयता. आतां असुर म्हळ्यार कसं ना, असुर म्हळ्यार तांगेले चेतना शक्ती तांकां उण आसा जाल्यार तांकां तांची शक्ती आसता ती. आतां आमी पळयल्यार आमी सांगतात रावण असुर म्हूण, रावण असुर जाल्यार ताका मानवाल कांय भंय नाशिल्लें, ताणें तें पुरो देवालें मागून घेताना ताणें हानी मारूं नज तांणी मारूं नज म्हणटात, ताणें मनशाल विशय सांगनी न्ही, कसलें की तागेले तेका मनशी इतली वीक आसा ती, दुर्बल आसा ती की तांणी मारचें साध्य ना म्हूण ताका देवान रामान मागीर मनुश्य रुपारी येवन ते अवतार घेवचे न्हू. सो देवी देवता आंगेल आमी पळयल्यार पुरातन काल देखून तांणी भारी एक विशेष शक्ती आशिल्ले तांणी आसता ती आनी तांगेली ते एक लढाई जाता आसता म्हूण पळयत. आनी हे एक समुद्र मंथनाच्या विशयांत आसतना आमी पळयत देवता सायडा देखून लिडर
इंद्र आशिल्लो आनी त्या टायमार हांणी बली महाराज हांणी असुराल सायडा दाखवून आशिल्लें म्हूण सांगीत. सो हें कितली की युग फुडेंची काणी अशी तांतू अशी सांगिल्ली आसता ताचे पयलीं फुडें की दुर्वास मुनी तांणी इंद्राले स्वर्गलोका येताना थंय देखून तेन्ना अ, इंद्राक तांणी एक तांगेल गळ्या देखून काळून माळा इंद्रा दिसता ती म्हळ्यार तांणी व्हड महामुनी न्हू जाल्यार त्या टायमार इंद्राक एक खंयची एक म्हणटात पळय तांगेले एक लॅप्स ऑफ जजमेंट म्हूण येता कशें की ताणें तें एक रुपारी कशें जाता म्हळ्यार तें हें घेवन तें तांणी तें माळा दुर्वास मुनीन दिल्लेलें तें घेवन तांणी तांगेले एरावत हस्तीक दिता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ते हस्तीक त्या मना वचनाशी तें व्हॅल्यू ते दुर्वास मुनिल्लें इतली व्हड ती माळा तांगेले एद्राक कशें जाता ती हस्ती पाडयता आनी पाययान माड्डयता म्हूण सांगिल्लें आसा. ते दुर्वास मुनी म्हळ्यार आमकां मस्त सगळे काणी आयकून कोता आसा तांकां कुडले असेल विशयांतू भारी कोप येता. आनी ते पळयल सिता हें घटन जल सिता दुर्वास मुनी इंद्राक एक प्रकार म्हणटात पळय श्रापीत करता ती की तुगेलें ऐश्वर्य पुरा वच्चो म्हूण. सो त्या टायमार ते असुर जनाक कळटा की असं घटन जालेलें आसा आनी तांकां दिसता की हो चांग अवकाश ऑपॉर्च्युनिटी आमकां आमी देवता वयरी अटॅक करका युद्ध करका कसं जालें की आतां इंद्राल वयरी हो श्राप कशी आसची दुर्वासालो तेन्ना तागेलें ऐश्वर्य वतलें म्हूण. सो तांगेल ते देवता जनालें इंद्रालें ते कसन ते पुरा ऐश्वर्य आसा तागेलें कसन ते पुरा चांग चांग वस्त आसा तें आमी युद्ध करून तांगेलें काण घेवया म्हूण सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारार हें एक व्हड युद्ध जाता देवता आनी असुरां मदें हितून आनी देवता कशें जाता ती तांकां पराजीत जातात आनी कशें जालें की हें इंद्राल वयर श्राप आशिल्लो आनी ते पराजीत जाले सिता तांणी केन्ना कशें करचें ब्रह्मदेवालय वतात तांणी आनी ब्रह्मदेवान कशें करचें नॉर्मली अशी कसं एक व्हड विशय आसल्यार खंय कसं सोल्युशन नासल्यार ताणें श्वेतद्वीपार वचचें आनी थंय विष्णूलें शिरोदक्षाई विष्णू थंय थंय तांणी आसता ती त्या देवालय प्रार्थना करतात तांणी. सो आमी पळोवं येता की देवतान पुराजनान ते ब्रह्मालय वचचें आसा आनी ब्रह्मदेव ते डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशनांत कसं भाग घेयना ती तांणी सृश्टी करता आनी तांणी एक प्रकारारी एडवायझर देवता जना खातीर तांगेले एक ब्रह्माल ते पोझिशनच तशें आसा आनी तांणी ते म्हालगड जावन आशिल्ले निमित्त तांणी केन्ना मागून घेता ती कशी आमी आमगेले सामान्य जिवनांत पळोवं येता की आमगेलें कसं घराच फंक्शन कसं आसल्यार एक पुरोहीत येता ब्राह्मण आसता आनी ताणें त्या देवालय प्रार्थना करचें कसं हें करून ते मालगड जनाक तशींच तांणी आमी पळोवं येता की देवता जन ते ब्रह्मदेवालय वता ती आनी तांणी वचून विष्णूला प्रार्थना करतात. आनी नॉर्मली कशें जाता म्हळ्यार आमी फुडें मस्त काणये आयकून आसल्या पुरो की आमी अशी वचून तांणी प्रार्थना करतना देव कसं सांगता जायता मुखारसून हांव ते अवतार घेता आनी तुमगेले कसन ते प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करता. मात ह्या पंथा तशी जायना. देव कसं सांगता आतां समय शांग ना तुम्ही वचून ट्रूस करता म्हळ्यार कसन की एक तांगेल्या वचून तुम्ही अंडरस्टँडींग करता लढाई करून नजे कॉम्प्रोमायज करता म्हूण सांगता. देवता जनांक लेख न्ही की देव अशी सांगतलो म्हणून नॉर्मली देवता जनांक अपेक्षा कशी नाशिल्ली देव सांगतलो की तुमी कसं प्रॉब्लेम आसा तुमी 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 कांय भिवका म्हूण ना हांव ಸ್ವಲ್ಪ काळान येता अवतार घेता आनी तुमगेलें कसन तें तुमगेलें रक्षण करचें तें करता म्हूण ह्या पद्दत देवान सांग न्ही ह्या पद्दत देवान कसं सांगलें की कॉम्प्रोमायज करया ती आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ वेट करया ती म्हूण हाका एक प्रकारारी अशी म्हण येता म्हण ते एक काणी आसा पळय की आनी देव तांकां सांगता की मुखारसून की तुमी कोऑपरेट करून कशें की ओट्टुमेळ कशें की प्रयास करता म्हूण देवता आनी असुरान आनी तांतूं देखून तें अमृत भायर येतलें आनी ताजेन तुमी तें अमृत ग्रहण केलें सिता तुमी हें म्हणटात पळय इनविन्सिबल जातलीं ती म्हूण म्हळ्यार तुमगेलें तें आयु अमर जातलीं ती त्या प्रकार देव सांगता म्हूण सांगिता. आतां हातूं कसं म्हणल्यार तें एक म्हणटात पळय एक काणी आसा तांतूं सांगतात पळय एक सरप आनी विंदूर स्नेक आनी मावज एका पंता बास्केटा भितर आशिल्लीं तेन्ना सरप ते विंद्राक राटाक मौजा सांगता
की आतां हांव तुका आमी दोग जन बास्केटा भितर आसत हांव भायर पडचें जायना तूं देखून हांव तुका खावन सोडयत आतां म्हूण जाल्यार आमगेर दोग जनां खातीर कसन इम्पॉर्टंट बास्केटा देखून भायर येवका न्हू सुरू आमी त्या खातीर इम्पॉर्टंट तुका तो सरप सांगता खंय ना की हांव तुका खायना कसं जाल्यार की विंद्रा तो राटा सांगता की तुगेले ते दांत आसा तूं चाबून 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 आनी तूं एक ओट्ट केल्यारी होल केल्यारी आमी दोग जाणां हांतू देखून भायर पडूं म्हूण तेन्ना ताकाय हाकाय विंद्राकय तशी दिसता ओके हा मोजाक की जायत म्हूण तो चाबून चाबून केत न्हू तें एक पण तापडे एक जाग जाता ते पिंजून तातूंत एक होल येता आनी सरपाक दिसता की हांव हांतू देखून भायर पडयता न्ही म्हणून तेन्ना कुर्ले सरप ताका खावन सोडतली आनी भायर येता म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार त्या प्रकारार एक पंता अशी आमी देवान एक सजेस्ट करची म्हळ्यार अशींची की तुमी दोग जण ओट्टू मेळून कशें की कॉपरेट करून कार्य करया ती जाल्यार इनडायरेक्टली देवान कसं सांगिल्लें आसा हांतू देखून कसं अमृत मेळटलें तें तुमकां मेळटलें म्हणून आनी मुखारसून आमी ही काणी पळयत एक्चुली की देवान मोहिनी मुर्ती जावन असुर जनाक एक्चुली तांगेर लोट चीट करचें आसा देवान सो ह्या प्रकारान ह्या समयार देव सांगता की तुम्ही ट्रूस करता तांगे लावट कसं की मेळ न्हू कसं की एक म्हणटात पळय अंडरस्टँडींग हाडका आनी तुमी दोग जाण ओट्टू मेळ न्हू हें समुद्र मंथनाचें कार्य प्रयास हें कोरका सो हें तांचो देखून अमृत भायर येतलें आनी तें अमृत कशें न्हय नॉर्मली आमकां हें शास्त्रांत पुराण तूं सांगतात शास्त्रांत उद्देश कसं न्हय म्हूण धर्म अर्थ काम मोक्ष आणि देवता जनय पळयल्यार एक प्रकार त्यांनी शाश्वत नाही अशें एक प्रकारारी शास्त्रांत पळयलें लेखारी एक चार कॅटेगरी पळोवं येता की एक तर आमी पुरा जनान राबचें आमी पुरा मनुष्य जावन आसले आमकां ते मर्त्य म्हणटा ती मर्त्य लोक जन्मा येता ती आनी स्वल्प काळान मरण प्राप्त जाता म्हूण मर्त्य लोक देवता जन तांकां अमर म्हणटा ती अमर म्हळ्यार शाश्वत जावन तांणी राबना ती जंय तांगेलो आयु इतलो व्हड आसा की ते अमर दिसता आमकां ते देवता जनाले सादारण म्हणटा पळयत आनी एक मन्वंतर तें तांगेलें जिवनाचें आयु आसता म्हूण सांगिल्लें आमकां कल्पन करचें जायना कितलें व्हड तें म्हूण ताका आमगेर दृश्टीन पळयल्यार तें अमर म्हूण सांगयता मागीर आनीक एक कॅटेगरी तांणी सांगता ती की चिरंजीवी म्हळ्यार चिरण म्हळ्यार एकदम व्हड चिरंजीवी स्वल्प जन आमी पळयता ती शास्त्रांत की तांणी चिरंजीवी आसा ती म्हूण चिरंजीवी म्हळ्यार वय पूर्ण रुपार शाश्वत न्हय तें ब्रह्मदेवाल कितलें आयु आसा म्हळ्यार हें सगळें सृश्टीच कितलें आयु आसा तितलें तें तांगेलें जीवन आसा म्हूण चिरंजीवी म्हूण मात आनीक एक आसा नित्य नित्य जावन आशिल्ले जीव ते कोण देवाल भक्त आसता ती वैकुंठ लोकांत पुरा तांणी नित्य जावन आसा ती तांगेलें जीवन मरण कसलें ना ताका अशी मनुष्य जिवनांत आमकां भक्ती प्राप्त करून ते नित्य लोका वच्चे साध्य आसा भक्ती केल्यार तेन्ना खंयसर एक जन्म मरण खंय ना ते वैकुंठ लोकांतूची म्हूण सांगिल्लें आसा सो ह्या प्रकारार हें हांतू आमी पळोवं येता की हें अमृत घेवन देवता जनांकय हें प्रयास करता तांकां कळटा की हें मेळ्ळें हांतूंत अमृत मेळटलें खंयचें तांगेलें तांणी शाश्वत जावन आशिल्लें तातूंत तांकां तांगेलें जिवनय व्हड आसली जाल्यार तांतूंत देखून तांकां एक व्हड मोक्ष प्राप्त जातलें म्हूण ती देवाक देवता जावं असुर असो तांकां दोग जनाक दीर्घ आयु जावका जाल्यार तांगेल्या मदें व्यत्यास कशें न्हय देवता जन कोण आसा ती तांणी देवाल भक्त तेंचे एक प्रकारार कश्ट कशें न्हय जाल्यार तांणी देवाल्या वचचें आनी असुर कशें आसता ती आनी ते अधर्मी आसता ती धर्मा विरुद्ध जावन आसता ती आनी तांणी देवाल एगेन्स्ट आसता ती म्हूण सांगीत सो ह्या प्रकारार ह्या समयार आमी पळयत विष्णून देवान पुरा देवतांक कोण इंद्राल लिडरशिपार अंडर आयिल्लीं तांकां सांगता की तुमी असुर जनाल्या वचून कसं एक अंडरस्टँडींग करता आनी हें समुद्र मंथनाचें कार्य सुरू करता म्हूण पळयत सो आतां हें आमी हें स्टार्ट जातना पळयत की हें पांच्या देखून आमी सांगिल्लें पळय 12 अध्याय तें हें आसा तातूंत आमी पळयत की सुरेश 2 अध्याय आसा आनी तूं प्रार्थनाची एक देवान मेन तातूंत प्रार्थनाच आसा आमी पळयत प्रेयर्स आसा ती
सूर्याध्यायांत ह्याची प्रार्थना आसा देवतान की देवान येऊ का म्हूण प्रार्थना करचें आनी देवान तांगेले मुखारी तांकां देव केन्ना येता आनी तांकां दर्शन दिता तांणी देवा पळोवन आपास प्रार्थना करता ती. हे सुरे 2 अध्याय प्रार्थनाची म्हूण पळोव येता. आनी आमी पळोव येता की हे प्रार्थना म्हळ्यार भागवतमान तूं मस्त प्रार्थना आसा. कुंतील प्रार्थना, ध्रुवाल प्रार्थना, प्रल्हादाल प्रार्थना, देवताल प्रार्थना, ब्रह्माल प्रार्थना प्रार्थना सगळ्यांची भागवतमान पळयत तो मस्त प्रार्थना आसा. आता रामायण महाभारत वय आसात रामायणात पळयल्यार मेन तांतू कसं न्हय की देव कशी एक आदर्श व्यक्ती म्हणटात दाखयतात. मस्त प्रार्थना ना तांतू पळयल्यार महाभारतांतूय पळयत मस्त सगळे विशय आमी त्या महाभारताची कथा आयकूं येता. आमी मस्त सगळे विशय सांगतात कसन जाल्यार जाल्यार हळूहळू प्रार्थना ना तांतू भागवतमांतूची आमी पळोव येता ही मस्त प्रार्थना आसा तांतू. आनी हे 5 अध्याय आनी 6 अध्याय हे समुद्र मंथनाची लिलां थंय पळयल्यार हे प्रार्थनाची आसा म्हूण. सो सुरेतांनी देवान तांकां दर्शन दिवं का म्हूण ब्रह्मदेव आनी देवता जेन प्रार्थना करता ती आनी देवान दर्शन दिता तरी आपास तांणी प्रार्थना करतात. सो हो एक विशयार आमी एक 2 मिनिटां मना वच तशें आसा की प्रार्थना म्हळ्यार एक व्हड विशय आनी देवा लोटो आमकां एक संबंद पावचे तसो विशय म्हळ्यार प्रार्थनाची. आनी प्रार्थना म्हळ्यार एक एक 2-3 विशय जाता प्रार्थनांतू. एक म्हळ्यार प्रार्थना केन्ना आमी करता ती तेन्ना आमगेले भावना देवाक व्यक्त करता ती प्रार्थने माध्यमान. आनी कितलेच कितले सकळ चंद प्रार्थना आसा. कुंती देवील करची प्रार्थना आसा. आतां हांगा एक तुमी प्रेझेंटेशनान पळयल्यार हे वृत्रासुरान करची प्रार्थना. आतां वृत्रासूर म्हळ्यार एक व्हड असूर जाल्यार ही प्रार्थना हांव सांगनातील जाल्यार हे कोणाल प्रार्थना आसा पुरो म्हणून आमकां शिमना वचक जाय साध्य ना की इतली चंद प्रार्थना एक असूर करतलो काय म्हणून. ही प्रार्थना पळयल्यार अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा शुद्धार्था प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनो अरविन्दाक्ष तिदृक्षते त्वाम्. अंतु वृत्रासुरान कसं सांगचे पडली भावन पडले प्रार्थनांत सान एक पक्षी अशा पुरो कोणाला आनी की ते विंग्स पाक आनी की जायनी सांचेर तूं जालना मात ते पक्षी ताका भायर वचून कसं नाही त्या घोडांत बसता ते पक्षी कसं करता ते आवस पापसून खंयकी वचून ते खाण हाडून तांगेले चोंचे भितर घालचे आसा आनी आवस पापूस ते चारडाक सोडून वतात तांणी घोडांतू आनी ते चारडाक उपचे जाता ना ताचे पाक ना ते इतलें सान आसा जाल्यार ते राखून बसतके मागीर आवसू बापूस केदन येतलो आनी आवस येवन मागीर तोंडांतू केदन ते खाण घालतली म्हणून त्या राखून बसता आवस पळयता आसतके आवस पापूस मागीर केदन येता स्मरण करता आसतके मागीर आवस पापूस केदन येता तशींच मागीर दोनीचे सो सूर्य सांगिल्ले अजात पक्ष म्हळ्यार इव मातरम आवसू खातीर राखून रावता खगा म्हूण मागीर तशींची स्तन्यम यथा वत्सतरा शुद्ध अर्था म्हणून सान एक वासरू राखून रावतके की तेगेले आवसूल गायचे दूध केदन पिव येता म्हूण तसले की ताका बांदून घालतात न्हू सुरे मागीर ते सोडून केदन म्हाका वचून दूध पिवचें मेळटलें म्हूण राखून रावतके आनी तशींची प्रियम प्रिय एव विसितम विशन्न कोणाले एक दोग जन प्रितीर आसता ती कपल्स तांणी म्हणटा एक सांगचे पुरो की तिगेले प्रिय जावन आशिल्ले म्हळ्यार बामूण जावं खंय भायर गेल्लो केदन आपास येतलो ते सॅटिस्फॅक्शन केदन मेळटलें आपास तांणी ओट्टो अशें तिगेले मनान ते केदनाय आसता म्हूण तशींच वृत्रासूर सांगता हांव देवा ते ऑपॉर्च्युनिटी खातीर अवकाशा खातीर राखून राबला केदन म्हाका तुगेले सेवा करचें मेळटली म्हूण ही प्रार्थना पळोव येता हें वृत्रासुरान सांगचें अजात पक्ष. सो कशी एक कितली हें डेलिकेट इमोशन्स आमी पळोव येता आनी तागेलें व्यक्तित्व कसं ना इतलो व्हड असूर तसो असल पुरा प्रार्थना आमी आमी एक पळोव येता की प्रार्थना देखून आमी भावना आमगेले व्यक्त करूं येता आनी दोनूय विशय म्हळ्यार आमकां सिद्धांत पुरा कळटा प्रार्थनांत
आतां हें पांच्या संचे अध्यायाच्या आमी डिटेलार वचचे नात, एक एक प्रार्थना तुमी सेपरेटली जावं जाल्यार पळोवं येता की तांणी देवता जनांनी हें प्रार्थना करतना देवाक तांणी एक तांगेल्या मनांत एक भंय आसता की तांकां गोत्त आसा की असुर जन तांकां मारतलीं ती म्हणून, आनी तांकां एक अर्जन्सी आसता देवा येवन रक्षण करी म्हणून. सो तें एक प्रार्थना करतना तांणी देवाले आनी देव कसल्याक हें तांकां रक्षण करचें साध्य देवाक म्हूण तांणी त्या प्रार्थने सांगता ती म्हळ्यार देवाल त्या एक विशय कितलो व्हडू आनी देवाल शक्ती कसं हें पुरा प्रार्थनांत आमी देवता जेन्ना सांगची प्रार्थनांत आमकां कळटा म्हूण सांगयता. आनी आनीक एक विशय म्हळ्यार देवाल गूण कसो कॅरेक्टर पोर्ट्रेट म्हणटात पळय की कोणाले कॅरेक्टर कशी आसता ते देवाल कॅरेक्टर कशी म्हूण आमकां हांतू ते प्रार्थनेंत कळटा म्हूण सांगयता. सो इमोशन्स कळटा आमकां प्रार्थनेंतू आनी हे समुद्र मंथनाचे देवताच्या प्रार्थनांत आमकां सिद्धांत कळटा पुरा की देव कसो व्हडू म्हूण. आनी आनीक एक विशय कळटा म्हळ्यार देवाल विशय देवाल चरित्र कसं म्हूण देवता जनांत तांकां देवाक होगळसून ते प्रार्थना करतना आमकां कळटा. कसं की खंयचेय एक व्यक्तित्वान त्या पांच्या आनी अध्यायाच्या संचे अध्यायान खंयचेय एक व्यक्तित्वान आमकां मना वर करता तो कशी आसा व्यक्ती म्हळ्यार आमी एक दोन तीन विशय पळयता तो पळोवचे कशें आसा. साधारण म्हणटा आमी कोणी नवे मनशाक पळयले कोण नवे व्यक्तीक मेळ्ळ्यार कोणाक आमगे गुर्त ना तर आमी आमी तीन चार वस्तू पळयतात न्हय पळोवचें कशें आसा म्हळ्यार आमगे मनांत कशी वता तो पळोवचें कशें आसा तो कशी उलयता ताजेन आमकां एक जजमेंट येता. खंयच्या विशयार उलयता ताजेन आमकां तागे चरित्रा विशीं कळटा आनी तो कसं कसं करता म्हणजे तो खंयच्या कामार आसा कसं शिकिल्लो तें पुरा कळ्ळें दिसता आमकां तें चरित्र त्या मनशाच्या चरित्रा विशीं कळटा. सो ह्याची पुरा प्रार्थनांतू आमी पळोवं येता की देव कशी दिसता देव कशी उलयता आनी हें देवता जनालय आमकां विशय कळटा तांणी कशी उलयता ती कसं उलयता ती कसं करतात तांणी. सो आमी पळोवं येता की हें भागवतमाचें प्रार्थना आसा आनी तूं हें पुरा प्रार्थनाची हें विशेश जावन प्रार्थना आसा भागवतमांतू आनी त्या प्रार्थनांत आमकां भावना सिद्धांत आनी देवाल आनी देवाल भक्ताचें चरित्र कळटा म्हूण सांगयता. सो हांगा देवता जेन्ना देवाले आयलीं ती तांकां सामकें प्रॉब्लेम जाल्लें आसा आनी तांणी देवाले प्रार्थना करता ती आनी भागवतमांत एक व्हड विशय म्हळ्यार भागवतम ह्या प्रार्थना थ्रू हें आमकां एक दाखयता पुरा विंगड विंगड लिहिलें देवालें. आतां समुद्र मंथनाचे विशय सांगता आसा ती आतां विंगड विंगड विशयांत लिहिलें आमकां देवाल विशय कळटा की प्रार्थनांतू आमी सामके कश्टांत आसतना खंयच्या विशयार प्रार्थना करता ती देव ते कश्ट निवारण करतलो वा खंयचे रितीर तो करता तें आमकां कळना जाल्यार करता कसलेपणी करता जाल्यार एक विशय जाता म्हळ्यार आमगे देवा लोट हें प्रार्थना थ्रू संबंद जाता न्हय आमकां देव भक्ती दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो तो एक विशय पळोवन आनी आमी हें पळयता की देवान ह्या पंथा कसल्याक हें एक लास्ट पॉयंट करून न्हू आयचें सेशन कन्क्लूड करुया की देवान कसल्याक सांगनी की हांव येवन मारतलो म्हळ्यार नॉर्मली प्रार्थना करतना देव अवतार घेवन त्या असुरा हांव मान सोडतलो पण देवान कसले सांगनी कसले की देवाक लील करून दाखोवंक आशिल्लें तागेलें देवा लील म्हळ्यार आमच्या वेदशास्त्रांत तूं कळटा विंगड खंयचेय धर्मान तूं देवा लीला म्हणून कळना आमकां विंगड खंयचेय धर्म आसूं हें आमगेले सनातन धर्माचें हें विशेश जावन आशिल्लें हें एक गूण की आमकां देवा लील कसं म्हूण आमकां हांतू कळटा म्हणल्यार देव कसं करता म्हूण आमकां आमगेले वेदशास्त्र पुराणां दाखोवन कळटा म्हूण पळयत असलें की विंगड विंगड आतां फॉर एग्जाम्पल विंगड धर्मांत एरिस्टॉटल म्हूण एक व्हड एक व्यक्ती आशिल्लो धर्मा विशय ताणें सांगचें आशिल्लें की देव म्हळ्यार अनमुव्ड मुवर म्हळ्यार देव कोण कसं म्हूण कसं कोणाक गोतना जाल्यार देव आसा विशेश शक्ती आसा म्हूण. सो देव कसं करता म्हणून कोणाक गोतना जाल्यार आमकां कसं आमगे सनातन धर्मांतू देव कसं करता म्हणून कळटा कशी देवान भगवद्गीतेन तूं 4 अध्यायान सांगचें आसा पळय न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो जानाति कर्मभिर्न स बध्यते म्हणून तें देव सांगता की हांव देवान कसं कोरता म्हूण ना न्ही जेवण जाल्यारीची देव तागेले लिला खातीर हें मस्त सकट करता म्हूण
हांव कसं नाही म्हाका कसं नाही हांव म्हाका कसं नाही एक फल जावं म्हूण हांव कसं नाही करचें न्ही देवान म्हूण सांगचें म्हाका कसं नाही जावं म्हूण ना म्हूण म्हाका लिंपन न लिंपंती न मे कर्म फले तांकां देवाक सांगना जाल्यार देवान जाल्यार तो एक कार्य करून ते लिला रुपार करता म्हूण सो एक प्रकारान आमी एक दोन विशय पळयता एक एक विशय म्हळ्यार आतां वेदांत सूत्रांनी श्रीभाष्य म्हणून रामानुजाचार्यान बरयलेलें आसा तांतू रामानुजाचार्य स्वामी लिला विशय सांगतात लिला म्हळ्यार कसं कार्य न्ही आतां मस्त सकट आतां आमी पळयता की जन आमगे नॉर्मल लायफान तुवें पळय कोणी कामां वता ती जाल्यार रिलॅक्स करच्या विंगड कसं की ऍक्टिव्हिटी करतात आतां कोणी एक जॉबार वचच्या पुरो खंयचे एक तागेलें एक प्रोफेशन असो कसं एक बिझनेस असो करता ते करता तो मागीर सांजवाळ येवन तो रिलॅक्स करच्या खातीर विंगड की कसं ऍक्टिव्हिटी करता कोणी स्पोर्ट्स खेळच्या पुरो तर पळयत और खंयचे टेलिव्हिजन पळयतली ती टीव्ही कार्यक्रम पळयतली विंगड कोणी कसं म्युझिक आयकुच्या पुरो ती त्या आमी कार्याची जाल्यार त्या कार्य कसं ना ताजें रिलॅक्स जातात सो लीला म्हळ्यार देवाल खातीर कार्य न्ही हें देवाक कसं एक जॉब करता म्हूण तशी न्ही म्हूण सांगीत आतां आनीक विशय म्हळ्यार बलदेव विद्याभूषण तांगेले गोविंद भाश्यान तुवें लील कसं देव करता म्हळ्यार देवाक निजावन एन्जॉय करता त्या लेकार देव निजावन आत्माराम जावन आसा सेल्फ सॅटिस्फायड ताका कसं एक एन्जॉय करच्या खातीर ताका कसं कोण दोग जाणां रोटू आसूं का म्हूण ना देवाक देव आत्माराम जाल्यार देवाल खातीर लिला म्हळ्यार एक नृत्य समान म्हणून आता नृत्य म्हळ्यार कसं न्हय लायक डान्स करतात पळय डान्स कोणी हाची खातीर करना ती की तांकां खुशी जावका म्हूण तांकां खुशी जावका म्हूण हॅपिनेस मेळका म्हूण जाल्यार कोण केन्ना केन्ना हॅप्पी आसता पळय तेन्ना तो डान्स करता करेक्ट सो त्या मना वच तशी आसा की डान्स कोणी हॅपिनेस जावच्या खातीर करना ती कोण हॅप्पी आसता तेन्ना नृत्य करतात पुराजन केन्ना नाचतात पळय खुशेर नाचलो म्हूण सांगतात पळय सो देवान एक प्रकार ते भक्ता लोट करचे एक लीला म्हणजे देवान ते खुशेर ते हे लील करची आणि देवान तागेलें हॅपिनेस देवाल खुशी या लिला थ्रू प्रयत्न करचे आसा देव मस्त सकट करता तागे लील करता देवान मस्त सकट करचे आसा भगवद्गीते सांगचे आसा न्हू यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् जाल्यार तांचो व्हड विशय म्हळ्यार देव तागेले ते म्हणटात पळय आनंद हे लीला तूं स्वलीलया ते लिलेन तूं देवान तागेले आनंद करता म्हणून सो देव असल पुरो विशय करून दाखयता ते आमकां कल्पन करचें साथ दिना आनी ते आयकल्यार इतले सकट खुशी जाता म्हणून आनी देवान कोत्त आसा की देवान केलें लीला हें शास्त्र पुराणांतू आमी शाश्वत रुपार हें पुरो आयकून स्मरण करून श्रवणम कीर्तनम हाचे विशय सांगचें हाचे विशय आयकचें ते आयकता आयकता आमकां ती खुशी प्राप्त जाता सो आमी पळयत हें हें सुरेश 2 अध्याय हें प्रार्थनाचें आसा मागीर 7 अध्यायांत आमी पळयत की इंद्र असुराले वता आनी थंय आमी असुराले गेले सिता निजावन असुर जन लेखता ती की ताका इंद्राक मान सोडया म्हणून जाल्यार बली महाराज तेन्ना सांगता की तो कसने शस्त्र घेयनासी कसने वेपन्स घेयनासी आयला कसं म्हणका तो आमी आयकूं येता गेल्या म्हणून आनी थंय वच गेले दिसता इंद्र बली महाराजाले होगळ सिता प्रेस करता का आनी हें प्रपोजल दिता की आमी समुद्र मंथन करुया आनी समुद्र मंथन केल्यार अशी देवान सांगिल्लें आसा की तातूंत देखून अमृत कलश कुंभ येतलें तातूंत देखून आमकां दोग जाणांक मेळटलें सो ते कसन जाता कसन जाता ते आमी नेक्स्ट सेशनान पळोवया 7:48 जाल्लेलो आसा सो हांगा राबयता हांव कसन्याची हें एक इंट्रोडक्टरी सेशन आशिल्लें आनी हाची लिलान मुखार कसन जाता पळोवया आमी सो एक तुमकां कसलें कॉमेंट कसलें कोरता आसल्यार तुमी आतां करूं येता हांव एक 2 मिनटां खातीर रिकॅप करता आमी कशें डिस्कस केलें हाचें सो फर्स्ट आमी स्टार्ट केलेलें आमी डिस्कशन करताना की समुद्र मंथनाचें सिरीज आमी स्टार्ट केलेलें आसा नेक्स्ट फ्यू सेशन्सा खातीर आमी हाचे विशीं उलोवया सुरे आमी हें हाची कनेक्शन पळयलें कुंभ मेला वतात महाकुंभ प्रयागराजा जाता सर ताचे विशीं आमी पळयलें ताचें कनेक्शन कसं आसा तें समुद्र मंथनाचे काणयेचें म्हूण कशी जयंत जावन तो इंद्राक पुत्र ताणें कशी पुरा कडेन ती काणी आमी आयकली ती मागीर प्रयागराजाची महिमा आमी ताचे विशीं केलें आनी आमी तें स्तोत्र पठण केलें ओटू मेळ्ळूं मागीर मुखार सुनू आमी तें पळयलें की मंथन ताचे विशय पळयलें म्हळ्यार कशी आमी ताक घांटील सुद्दां तातूंत लोणी येता
पटर येता तशींची मंथन म्हळ्यार एक प्रकार आम्ही पळयलें की प्रोसेस ऑफ भक्ती म्हळ्यार एक भक्तीचे अशी आसा की आमगे हृदयाच मंथन जावन तातूंत चार विषय येता म्हणून. सो आमी हे एक विषय पळयलें की हृदय म्हळ्यार एक आमगेर बायोलॉजिकल हार्ट आसा खंयचे ब्लड पंप करता, जाल्यार एक विंगड हृदय म्हळ्यार आमगेलें सीट ऑफ इमोशन्स. आणि कशी समुद्रांत पाळ येता आसता तशी आमगे हृदया भितर मस्त इच्छा येता आसता म्हणून. समुद्र मंथन म्हळ्यार आमगेले हें आमी केन्ना हें देवाल भागवतम आयकतात आनी हें मंथन करतात तें अंडरस्टँडींग घेवन, तेन्ना आमगेले हृदया भितर देखून ते छांग विचार आत्मोद्धाराचे तसले विचार भायर येतले हें भागवतम आयकून म्हणून. सो हें एक प्रकार समुद्र मंथन म्हळ्यार हें भागवतमाचे आमी काणयो आयकून ताजे मना वर्सता आसता तें एक मंथन आनी आमगे हृदया भितरय एक मंथन जातलें. नेक्स्ट पॉयंट आमी हें डिस्कस केलें कशी हें गुड वर्सेस इवल, चांग शक्ती आनी आसुरीक शक्ती, दैवी शक्ती आनी असुरी शक्ती ते आमगेले भितरय आसा. आनी आमी हें पळयलें मागीर आमी हें काणीच पळयलें तातूंत बॅकग्रावंड स्टोरी पळयलें आमी कशी ते दुर्वास मुनी श्रापीत जाल्ले आनी देवता जनान पुरा पराजीत केलें आनी असुर जनान देवता जना पराजीत केलें आनी देवता जन ब्रह्मदेवाला चमकलीं आनी तांणी ओट्टू मेळ न्हू श्वेतद्वीपा चमकलीं विष्णूल्या प्रार्थना करच्या तांगेलें रक्षण करच्या खातीर. आनी ह्या पंथामात कशें जालें विष्णून तांकां रक्षण करता म्हणलें वय जाल्यार तांणी हें सांगलें की हांव अवतार आतां इमिजिएटली घेयना, तुमी वचून कॉम्प्रोमायज करता आनी तुमी देवता जनान आनी असुर जनान हें युनीक हें स्टोरी तूं की ओट्टू मेळून तुमी कोऑपरेट कर न्हू कसं की कार्य करता. मागीर आमी ते अमृताच्या कन्सेप्टा विशयी पळयलें मर्त्य अमृत चिरंजीवी नित्य. मागीर सुरेचे 2 अध्याय 5 अध्याय हे प्रार्थना विशय आसा सगळें आनी आमी प्रार्थना विशय आमी पळयलें की भागवतमांत प्रार्थनाची म्हणून आमी ते वृत्रासुरान करचें एक चंद प्रार्थना तें आमी ताजें पठण केलें आनी ताचेर अर्थ उपायन घेतलो. आनी आमी प्रार्थनांतू आमी हें 5 अध्याय प्रार्थना आनी प्रार्थना इन जनरल भागवतमांतू आमी हें पळयलें की प्रार्थनेन आमकां म्हणटात पळय एक तर इमोशन्स इतले चंद इमोशन्स ते कशें न्हय प्रार्थना म्हळ्यार आमगेली भावना आमी व्यक्त करची न्हू देवाक तो एक विशय कळ्ळो. आनी प्रार्थनांत आमकां सिद्धांत वय कळटा आनी देवाल चरित्र वय कळटा. कसं की आमी चरित्र म्हळ्यार आमी पळयलें की कशी आसता पळोवचें कशी उलयता तो कसो उलयता आनी कसं करता ती हे एक 3-4 विशय आमी कोणी नवे व्यक्तीक म्हणल्यार आमी हे 3-4 विशय पळोवन आमगेले जजमेंट येता त्या मनशाच्या चरित्रा विशय. तशींच हें देवता जनाल प्रार्थना 5-6 अध्यायांत पळोवन देवाल विशय देवता जनाल विशय तांणी कशी उलयता ती तांणी कसं प्रार्थना करता ती आनी देवाल चरित्रा विशय कसं सांगता ती स्तुती करतना ते आमी तो विशय पळयले. आनी हें आमी एक विशय पळयलें लास्ट पॉयंट की हें पुरो कसलें जालें देवान येवन तांगेलें रक्षण कसलें करनी तांकां कशी कसलें सजेशन दिलें कसलें की देवाल ही लीलाची. आनी देवाल लील म्हळ्यार ही आमगेले सनातन धर्माचो व्हड विशय की आमकां असल पुरो विशय आमकां देवाल दयेन गुरुवर्याले आनी विकट सकट ऋषी मुनी दयेन आमकां हें शास्त्र ग्रहण करचें मेळटा हें काणी आयकुच्याक की देवाल लील कसं न्हय म्हणून. आनी देवाल लील म्हळ्यार आमी लास्ट पॉयंटार हें केलें की एक देवान तांगेलें एक देवान कसं न्हय करता म्हूण ना जाल्यार केन्ना एक व्यक्ती खुशेर आसता तेन्ना तो नांत म्हणटात पळय खुशी तागेले व्यक्त करचें तशी देवाल लील म्हळ्यार देवान तागेले भक्तां ओट आसतना ताका इतली खुशेर आसता तो हें पुरा सकट करून दाखयता देवाल भक्ता खातीर ताकाची देवाल आनी देवाल आनंद देवाला आनंद व्यक्त करता आनी कोण भक्तजन आसता ती हे देवाल लील आयकून तांकां भारी खुशी जाता. सो ह्या पॉयंटार आमी आयज सेशन कंक्लूड करता ती. नेक्स्ट टायम आमी पळोवया की आमी इंद्राणात मेळिल्ले आसा आनी ते कसं कसं जाता हें समुद्र मंथना कार्यांतू ते नेक्स्ट सेशन्सांतू आमी पळय आंगारा बैत ह्या टायमार कोणाक कसं नाही कॉमेंट करता कसं नाही करता जाल्यार सांगया ती हेजे आमी कंक्लूड करूया. धन्यवाद तुमगेले पुरा जनाल कॉमेंट्स येता आसा कोणाक कसं नाही शेअर करता जाल्यार करूं येता हेजे हे सेशन्स आमी मुखार सोडून कंटिन्यू करचे. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण भारी लायकून सांगलात येतवे कंटेम्पररी अशें जालें तर त्या वेळार प्रयागराज या पुरो जाताना तुम्हाला विषय सगळं कितले चंद कोण तुम्ही विवरसून सांगला सगळं तुझ्या तशी रिअली ग्रेट भारी छान झालं संतोष झालं रिअली हरे वर कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद.
धन्यवाद वेणीमाता प्रभू. हे समुद्र मंथनाचे हे मला कसं एक प्रार्थना तांगेल कॉमेंट तशें आसा की कसं तांचे एक अर्थ काण घेऊयात. हरे कृष्ण. धन्यवाद विजय माताजी. तुम्ही चांग रुपार देवाल केन्ना आमी काणी आयकता ती तेन्ना आमगेले एक मंथन जाता आनी तांतूं एक शुद्धीकरण जाता म्हणून कॉमेंट केली. आनी की 2 मिनिट सेशन कंटिन्यू करूया जावं कोणाक कसं सांगते आस की शेअर करूया तेजे आमी हरे कृष्ण. चले धन्यवाद पुरा जनाक जॉइन केलेले खातीर हे सेशन. हे समुद्र मंथना विशयी आमी मुखार सुनूय डिस्कशन करूया आनी हातूंत तांतूं आनीक पळोवया की हातूंत देखून कसं कसं एक सिद्धांत कोरेत आनी आमगेले हे देवाले दिव्य लिलान आयकून आमगेले हृदयाचे मंथन करूया आमी. आमगेले मनांत चांग रुपारी देवाले मागून घेवं की चांग विचार येवं आमगेले मनांत आनी भक्तींत मुखार वच्चाक कसं सहाय करचो तसो विचारू हे मंथना देखून भायर येवं. हरे कृष्ण. धन्यवाद जॉइन केले खातीर. नेक्स्ट संडे आमी मुखार सुनू 7 अध्याय देखून ताचे विशय संक्षिप्त रुपारी तातूंत कसं अर्थ काण घेवचो तसो विशय आमी आयकू. हरे कृष्ण. 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून हे सेशन कंक्लूड. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे. श्री कृष्ण पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. धन्यवाद पुरा जनाक तुमकां जॉइन जाले खातीर सेशन नेक्स्ट संडे का आपासून. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण.